सर्त जातकीर हांगा ही सर्त इतल्या खातीर घेतात कारण बाकी कडेन सर्ती जातात ताका लागून हांगा येवपाक लोकांक तसो वेळ मेळचो ना. ताका लागून ही जी सर्त हांगा जाता हातूंत भितर जे पयलो क्रमांक पयलें इनाम जाका मेळटलें तो पंगड आमी नागपुराक व्हरतले आनी नागपुराक सगळ्या देशभरांतल्यान दांडियाचे पंगड येतले. तातूंतल्यान बऱ्यांतलो बरो पंगड आमी भितर करतले. फाटल्या वर्सा गोंयांतल्यान जो पंगड धाडिल्लो ताका देशांत नंबर 1 क्रमांक मेळिल्लो. पयलें इनाम ताका फावो जाल्लें. ताका लागून ह्याय वर्सा जाका गोंयांत पयलें इनाम मेळटलें ताका देशांतलो पयल्या नंबरचो क्रमांक मेळोवपाचो संद आसा. हांचे सगळ्यांचे पयलीं कौतुक करण्यासारखें आसा की ही एक लोककला आसा आनी हे लोककलेक मान दिवप आनी अशा व्हडल्या अस्थापनात ही लोककला करप आनी तेजो आस्वाद त्या लेवलाचेर लोकांक दिवप हो खरोच विचार करण्यासारखी गजाल आसा. आनी तेंचे खूब उच्च विचाराच्या लोकांनीच हे विचार करूंक मेळटा. जप्प करून कोणाच्या लक्षात येना की असले विचार खंय जावचे काय म्हणून. तुम्ही पयले आसतले की दांडिया म्हटले की आमी फट्ट करून आमचें लक्ष गुजराताचेर वयता. पूण ही दांडिया गुजराताचीच न्हू, गुजरातांतल्यान सुद्दां ही अमेरिके पर्यंत पावल्ली आसा. एक असो काळ येयलो की फाटल्या 10 वर्सां पयलीं हे दांडिया खातीर संपूर्ण अमेरिकाभर त्या गुजरातच्या हितून हे दांडियाचेर कार्य केल्लें आसा तेंच्यांनी. तर दांडिया शिकोवपाक आनी शिकपाक जी गुजरात सरकार जे हें घेतात कश्ट घेतात. हांवें स्वता जवळून पळयलां की गुजराताक दांडिया जावच्या आपले नवरात्रोत्सव जावच्या पयलीं 10 दीस वायब्रंट म्हणून फेस्टिवल जाता. आनी वायब्रंट फेस्टिवलान ते सगळेच बॉलिवूड ट्रेनर म्हणून हाडटा आनी गुजरातच्या लोकांक ही दांडिया शिकयता आनी भायल्या स्टेटीच्या लोकांक हाडटा आनी दांडिया शिकयता.